आम्ही समर्पण देऊया आणि आमच्या सगळ्यांची जिवीत ताकाच आम्ही समर्पण दिवन त्या सुम्याक आम्ही सगळे स्वागत करूया. Sacramentante. आमच्या आराधनाक फवसलो जिसू ख्रिस्त त्रिंद दिसो दुसरो जण हजार आसा त्या सुम्याक आमी आराधन म्हूण सांगले
त्या सोम्याक आमी सिश्ठांग नमन करया. जेजू म्हजे जिवीत, जेजू म्हज्या जिविताचे हर एक घडी, जेजू म्हज्या जिवितान जें कितें म्हजें मन आसा सगळें सोम्या तुज्या पांयां तळा हांव समर्पण दिता म्हणून सांगया. भिरांतेंत हांव आसा, आकांतांत हांव बरा, भियान आसा, पिडाशिरांच्या भियान आसा, कश्ट नश्टाच्या भियान आसा. अनवरां म्हज्या जिवितान येता म्हणल्यार खावचें न्ही आसा. सोम्या तुमचो म्हजो आसरो, सोम्या तुमचो म्हजो बरवसो, तुज्या पांयां तळा हांव आयलां सोम्या म्हणून सांगया. जेजू सरशी आयिल्लो कोणी निराश जावन वचो. जेजू हांवें तुजे सरशी आयलां, म्हाका निराश जावन वचूंक सोडनाका. म्हज्या जिविताचे सर्व कश्ट दूख गंत बेसाराय सर्वस्व घेवन हांव तुजे समत आयलां सोम्या. बिरमत पाव म्हजी खाकूळ तूं कर, तुज्या गोपान म्हाका तूं बर. तुज्या पवित्र रक्तान म्हजें जिवीत, म्हजें कुटुंब, म्हजें म्हणजें कितें आसा तें सगळें तूं पवित्र कर. तुज्या पवित्र रक्ताच्या, तुज्या पवित्र कुर्साच्या सावळेन म्हाका तूं दवर सोम्या म्हणून सांग. जेजूच्या 12 जाणां शिसांनी तांच्या जिवितांत जेजू म्हणल्यार दुसरें कांयच म्हाका नाका, जेजूच म्हाका पुरो म्हूण सांगून सगळें ते साडून जेजू फाटल्यान ते गेले आनी थंयसर तांकां जिवीत मेळ्ळें. सस्तेक जिवीत ते आपणावंक ते गेले. तांची जाळां तांणी सोडलीं, तांचे व्याप्त तांणी सोडलें, तांचें काम तांणी सोडलें आनी जेजूचो फाटलाव तांणी केलो. संपूर्ण जावन सगळें सांडून ते गेले, जेजूच्या फाटल्यान ते गेले. जेजू म्हज्या जिविताचे सर्व हांव सांडून तुज्या फाटल्यान येता. तुमचो म्हाका बरवसो, तुजेरच हांव भाती येता, तुजेरच म्हजें जिवीत हांव समर्पण दिता. बाबा भयणीनो, ह्याच बरवशान थोडो वेळ सोम्या सांगत हांवें करसूनचो ताच्या आशिर्वादान बरो जावन दी. म्हज्या जिवितांत आजच्या सर्व सवालांक खंयसरी जापी मेळना तसल्या त्या सवालांक जेजू ह्या सक्रामेंता मुखांत म्हजे लागीं उलोवन तो जाप दिता. ताचें उतर आमी आयकुया, ताच्या उतराचेर आमी नियाळ करया आनी म्हज्या जिविताक एक अर्थ सोदून काडूंक प्रयत्न करया. आमी बसया आमच्या जाग्यान, निट्ट आमी बसया, जेजूचेर आमच्या दोळे आमी कंसोवया. खंयचीच आडकड खंत बेजाराय म्हाका ह्या घडये दोशीना जावं. म्हज्या कुटुंबाची इराराय आसा जावंक पुरो, सलवणे वरवीं हांव भंगार जालां जावंक पुरो, नश्ट जालां जावंक पुरो, काम होगडावन घेतलां जावंक पुरो, खंय गेल्यार समाधान ना म्हूण बगता जावंक पुरो. पूण ह्या घडये जेजू समकर आमी आसा. तो जेजू आमकां पळोवन आसा. सकड आमी पडशाक दवरया. फकत म्हजो सुमी म्हाका आतां पळोवन आसा. म्हजे लागीं तो उलयता, कितें तो सांगूंक आशेता. इसाया प्रवाद्याचे पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 5:5 वाक्य 5 आमी वाचता. इसाया प्रवाद्या मुखांतर देव सांगता, हांवच सर्वेस्पर, दुसरो कोणूच ना. म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना. म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना. म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच ना म्हणून उदेंती तावन अस्तंते पर्यंत सगळ्या मनशांक कळीत जावच्याक हांवें तुका शास्त्रा दिवन आयतो केला. वय मगाळ बाबा भयणीनो, म्हजो देव, हांवें आराधन करचो देव तो फडकिरो देव न्ही. तो देव म्हजो रचणार. हे सगळें रचन केलो तोच देव. ह्या सगळ्या पृथ्वेचेर, ह्या सगळ्या विश्वासाचेर अधिकार आसलो देव. सर्व जिवींचो तो देव.
सर्व वस्तूंचो तो रचणार ताचे शिवाय ताची परवणगी नासतना एकच एक धुळीचो कण समेत उपसना ताचे कबले ते विने एकच एक कृमी समेत नास जायनात तसल्या देवाक सर पदवीदार सक्तिवंत देवाक आमी आराधन करता मुगाळे बाबा आनी भयणी ह्या देवा मुखार आमी आतां आसाव संतोष आमी पावया कितें वर्तें बागे म्हज्या देवान सर्व सत्यवंत देवान म्हजे समकर येवचें देवदूताक पळयिल्ले इस्रायल गार ताच्या मुखार रावूंक शकले नात देवाची महिमा बरयल्या त्या दोंगराक हात लायिल्ले ते मोरण पावले कित्याक देवाचो प्रकाश तितलो प्रकाश भरीत जावन आसलो पूण तसो देव आमच्या मोगान मरण ह्या उंड्या मुखांतरे आमकां मेळूंक आयला कितें वर्तें तें भाग ह्या देवाचेर आमी विश्वास भावार्थ आमचो दवरया म्हज्या जिविताचे हर एक घडीत म्हज्या देवा जिविताचे हर एक घडीत देवाचे योजन म्हणून आमी समजून घेवया आनी तो देव म्हज्या जिवितांत द बेस्ट प्लॅन भोव उत्तम योजन म्हज्या जिविता खातीर तो आसा करता पूण मोगाळ भाव भयणीनो थोड्या पोटी देवाचे योजन आमकां समजूंक कश्ट जातात म्हज्या जिवितांत घडच्यो घडीत पळयत आसतना हे म्हाका कितें आसता म्हणून बघता हांवें कितें म्हज्याच जिवितांत कितें चलून येतात म्हणून बघचें सबारपटी म्हाका धरिल्लीं कामां पुरा फेल जाता आसतना खंय गेल्यार समाधान ना म्हूण बघता आसतना म्हज्या कुटुंबांत जावचें घडीत हांव बघता आसतना म्हज्या समाजांत घडचीं बडीत हांव पळयता आसतना ह्या संवसारांत घडचीं घडीत हांव पळयता आसतना देवा तूं आसाय जाल्यार कित्याक हें सकट घडटा म्हणून सवालां येवचीं आसात पूण मोगाळ बाबा भयणीनो एक सत गजाल देव आज उगडापें करता गॉड हॅज द बेस्ट प्लॅन फॉर मी म्हज्या जिविताक भोव उत्तम योजन देवा कडेन आसा तो म्हाका सोडून घालिना तो म्हाका कोणीय सोडून गेलें जाल्यार म्हजीच कुटुंबाची म्हाका सोडून घाली जाल्यार जांचेर हांवें भरवसो दवरलो जांचेर हांवें पातयेनी दवरले ते इश्ट म्हाका सोडून वेतीत जाल्यार म्हजीच भाव आनी भयण म्हाका अन्याय करतीत जाल्यार म्हजीच भाव आनी भयण म्हाका नश्ट करतीत जाल्यार जेजू म्हाका आज सांगता हांव तुजे सांगात आसा त्या खुर्सार तुजे खातीर हांव मेल्लो त्या खुर्सार तुजे खातीर हांव हुमकळ्ळो म्हणटा जेजू आनी तोच म्हाका आज भरवसो दिता प्रस्तुत दीस भोव कश्टांचे दीस एका कुशीन मारेकार पिडा बेआमकान दिसता केदाळा म्हाका ही पिडा येतगी केदाळा म्हज्या मोगाच्यांक ही पिडा येतगी केदाळा म्हज्या कुटुंबांत कांय नश्ट जायतगी म्हणलें भे दुसऱ्याने सबार जणांनी कामां होगडायल्यांत दिसपट्टो ग्रास जोडचें कश्टांचें जालां सुसेगात म्हणलें ते दीस आनी मेळटीत गी म्हणलें सवाल आमच्या काळजांत धांवन येता तिसऱ्याने आसलें सकड होगडावन घेतलां म्हणजे कश्टां वेळार जाय म्हणून दवरले ते पयशे होगडावन घेतल्यात जावं म्हज्या मोगाच्या मनशांक होगडावन घेतला जावं पुरो म्हजी सास बदीक बँकान दवरले कांय पयशे होगडावन घेतल्या जावं पुरो चवथ्यान हर एकाक मोल सडलां पेट्रोलाक जावं दी हर एका वस्तूक सगळ्याक मोल सडलां
पंचव्यान भुरग्यांचे भविष्य चिंतना भेंदिस्ता, युवासनांचे भविष्य चिंतना भेंदिस्ता. कितें फुडार मेळत की म्हणली खाऊचे न्ही. वय मगाळ भावा भयणीनो, सकड अतंत्र जाल्ल्या ह्या संदर्भार जेजू सरशी आमी आयल्या, जेजू समकर आमी आयल्या. तीन सुपुत्रां आमी गवया जिणेच्या कश्टा वेळार, दोळ्यांनी म्हज्या दुखां भरता आसतना, जिवितांत आकांत येत आसतना, सोम्या तुजें बाबडू आसता. ही उतरां आमी सांगता आसतना म्हजेंच जिवीत सोम्याच्या मुखार आमी दवरया. ही उतरां सांगता आसतना जांचें जिवीत आमी पळया कोण कश्ट आसा सबार जाणांनी मागोवंक विनाती केल्या. हजारा दान आसा म्हणटा आसतना म्हाका सबार जाणांनी मेसेज धाडल्यात, फादर म्हजे खातीर मागा म्हणून. जांचे विशयान हांव चिंतून आसलो ते बरीं आसात, कांयच समस्या ना म्हणून चिंतून आसलो, दुसऱ्यांचे मेसेज फादर म्हजे खातीर मागा म्हणून. व्हडली जावन मोगाळ भाव भयणीनो, मागण्याची उगर्स तो सर्वेस्वर देव आमचे संगत आसा. त्या सर्वेशान हे जिवीत आमचे समर्पण दिवया. जेजूचेर आमी भरोसो दवरया आनी हे गीत गावया. जियेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकां, दुकांनी सूख रसलो तो संगता सुद्धा. जियेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकां, दुकांनी सूख रसलो कुसाची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. चंचल जायना तो, कंगाल जायना, असलो कोंत पर्या लगीच हांव तुज्या. कीर्तन 60 आणि 2 वाक्य 1-2. देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा, ताचे कडचे म्हाका धारण मेळटा. तस म्हजें खडप म्हजें दारान, म्हजें गोटें देखून हांव केदींच हालचो ना. वय मगाळे बाबा भयणीनो, म्हज्या जिवितांत म्हाका दारान मेळचें त्याच देवा थंय म्हज्या जिविताचें खडप भद्र जावन उरचें त्याच देवाचो मोग आनी त्याच देवाचें गोटें म्हाका
सुरक्षीत जावन राखून वता. तो देव त्याच्या दुतांक म्हजे सांगता धाडटा. पूण सबार कोटी त्या देवाचो मोग हांव अनुभव करूंक चुकोवन पडलां. त्या देवाचें योजन समजून घेवंक हांव चुकोवन पडलां. देखून त्या देवाक आराधन करूंक हांव चुकोवन पडलां. पिंतीसपणा फाटल्यान गेलां. अक्रिस्तांव भाऊ भयणी कितें करतात तें सारकें म्हूण चिंतून त्या देवा फाटल्यान हांव गेलां. देवाचो पयलो उपादेश एखादीचा देवाक मान दी. त्याच देवाचेर भरवसो दवर. पूण हांव सबार पोटी सबार घडीतांनी त्या देवात हांव पयस गेल्लें आसा. देखून मुखार भाऊ भयणीनो हांव सलवतां. देखून हांव नश्ट भोगतां. देखून परत आनी परत हांव सुकून पडटां. देखून जेजू आमकां आज फाटयां पळयता. सोम्याचेर भरवसो दवरूंक ताचेर भरवसो दवरूंक आपोवन दिता. निर्गमन पुस्तक अध्याय 20 वाक्य 2 आमी पळयता. देव सांगता, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव. तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलोलो. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्ही. मूर्ती वा कसलें स्वरूप न्ही. जावं ते वयर मळबार वा सकला पृथ्वेर वा धरणी उदकांत आसले वस्तूंचे. देखून मोगाळ भाऊ भयणीनो, त्या एका देवाक शिवाय दुसरे खंयच्याय वस्तूक जावंक पुरो खंयच्याय जिवीक जावंक पुरो आमी आराधन करूंक ना. तुवें तांकां नमस्कार केलो न्ही वा तांची स्तुती करची न्ही. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव म्हणटा. आमचो देव प्रतिस्पर्धेक सोंसिनातलो देव. म्हजो द्वेश करतल्यांचो भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगी पर्यंत बापायच्या गुन्यांवांची शिक्षा बेजशी करतलो. मुखार बाबा भयणीनो, इतलो मोगसो देव म्हजो जाल्यार कित्याक हांवें दुसऱ्या देवा फाटल्यान वचत जाय? कित्याक म्हज्या जिवितांतले जी मनशां हांव मोगाची मनशां चिंता तांकां देवाचें स्थान हांवें कित्याक दिवंक जाय? वा खंयच्याय जिवीक ह्या संवसारांत आसल्या खंयच्याय जिवीक भियान जावंक पुरो सबार पटी भियान हांव पिंतीसपणा फाटल्यान वेतां. क्रिस्तांव बाबाच्या विरोधात हांवें येता. अक्रिस्तांव लोकांनी करचे बरें हांवें दिवळाक वेचें वा बोलमें सारूंक येचें. माट मंत्रां म्हणल्यार पिंतीसपणा फाटल्यान वेचें. वखद घाला म्हणल्यार पिंतीसपणा फाटल्यान वेचें. देव थंय कांठाळटा. म्हज्या कुटुंबाक संरक्षण दिवचो देव म्हाका बेश्टायता आनी सांगता, फाटीं तुवें येयचें. खऱ्या भावार्थान तुवें जियेचें. क्रिस्ती भावार्थान तुवें जियेचें म्हणटा. तर मोगाळ भाऊ भयणीनो, आज आमी निर्धार करया त्याच समयाक म्हजें जिवीत समर्पण दिवंक. त्याच समयाचें उतर दिसपटें वाचून तें नियाळ करन ताचें तावन म्हज्या जिविताचें योजन कितें म्हणून समजून घेवंक आज आमी निर्धार घेवया. आनी जावन तसो जेजू म्हजें कुटुंब राखतलो, सुरक्षीत राखतलो. ताच्या दुतांक तो धाडटलो, पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरतलो आनी ताच्या पवित्र रक्तान आमचें जिवीत संरक्षण करून दवरतलो. तर मोगाळ भाऊ भयणीनो, आमी दिमी घालया. आमच्या सर्व गरजां बसत समया लागीं आमी या. जेजू शिकयता आसतना लोक हरी हरीनी जेजू सरशी येतालो. गोवळी नतल्या बोकऱ्यां बरी, शिंपडलेल्या त्या शेळ्यां बरी जेजू तांकां सगळ्यांक एकठांयले. तांकां जाय आसली शिकोवण ताणें दिली. तसल्याच परिस्थितीक आज आमी पावता आसतना
सर पदवीदार सत्यवंत जेजू देवाचो दुसरो जण तिंदरीचो दुसरो जण आज आमकां बेसवानी भरता म्हणजे कुटुंबांत आयिल्लें सर्व वानवरां पयस करता ह्या समाजाक आयिल्ली पिडा कोरोना व्हायरस जावन आयिल्ली पिडा जावं डायबिटीस बीपी हायपरटेन्शन सर्व रितीचे अनवर म्हणजे जिवितांत आयिल्ल्यान जावं बरो सगळे आज तो गुण करता म्हणजे जिविताक परत स्थित बता भलायकी तो दिता देखून मग गाळ भाऊ भयणीनो समर्पण दिवया सुमयाक आमचें जिवीत समर्पण दिवया आमचे कुटुंबाच्या हर एकल्या सांद्याक समर्पण दिवया जर तर आज म्हज्या कुटुंबांत कितेंय अनवर आसत जाल्यार वायट सवय वरवीं म्हज्या कुटुंबांत कश्टान आसत जाल्यार जंय म्हाका समाधान शांती मेळत जाय आसलें त्या कुटुंबांत आज शांती समाधान ना जालां जाल्यार खंयच्याय वायट सवये वरवीं तें ना जालां जाल्यार जेजू म्हज्या कुटुंबाचें तें अनवर पयस कर म्हजें कुटुंब शांती समाधानाचें देवळ जावं दी देव मंदिर जावं दी म्हणून आमी मागया जर तर म्हज्या जिविता वरवीं कोणीय कश्ट आसा जाल्यार जेजू म्हजें जिवीत तूं आज परिवर्तन कर म्हूण मागया म्हाका आपोड जेजू तुजे दैवीक सगळें म्हाका भर जेजू एक जावन आमी मागया आमच्या कुटुंबाच्या भुरगीं तांचें भविश्य शांती खंत जाल्या कुटुंबाचे युवा जन शिकल्यात जाल्यार क्वॉलिफिकेशन आसत जाल्यार जगतो काम तांकां मेळना ते दीस पळोवंक जाय आतां खंय गेल्यार काम मेळना खंय गेल्यार कामां जायनात बिझनेस चलना नश्ट बगला कंगाल जाल्यात मोल सडला कश्ट आयल्यात जेजू म्हज्या जिवितांत तूं उजवाड दी म्हज्या भुरग्यांक बरो फुडार तूं दी सगळे पिडा पयस वचूं दी परत सारकें जिवीत जियोंक आदार मेळो दिसया एक जावन आमी मागया अफगानिस्तानांत आज झुजाचें वातावरण लॉ अँड ऑर्डर ना सरकार ना हिंसा जावन आसा मनशा मोलाक कांयच अवकाश ना म्हूण जाला जेजू तुजे काकूळ थंयसर येशें कर त्या लोकांक तूं बचावी दी शांती आनी समाधान थंय राज जाय शंकर मागीर आमी मगाळ भाऊ भयणी सर्व आमच्या वैयक्तीक केसां बसत आमी मागया पुर्वशान आमी मागिल्ली मागणी खंडीत जावन देव आयकता जगोपान आमकां तो भरता ताच्या शक्तीन आमकां भरता म्हणलें बरवशान माव बरी आमची सर्व मागणी त्याच सुमयाक आमी भेटोवन दिवया Samhita Sarva Samhita Sarva Samhita Sarvasmaka Sarvandara सर्व आमची मागणी सांगत आमी गेल्या सुमेचे बेसांव जोडचे गतीरे बऱ्या येद्या वडा सक्रमेंट येद्या वडा सक्रमेंट साष्टांग नमन करूया
देवा विचित्र सक्रमिदा काल तुझा कष्टांसो उघडा स्वयं सटाई तुझे सर्वने सोफोड सदा समचदे आम्ही बघेसर तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिश्रण आम्ही मान करून कांदयेने फव करी जो येताय आणि रास करताय ससनाच्या ससना प्रवेश घेतात सकडी उभी राहूया पान संको 41 41 Albobinino, ja, misatke, te savahe puriyasade, salore samakantra melilya ukaragadiri, devak erganzaun mistitam. Delilah Menezes, the Chazal Mandisa Sandarbar, Australia. George and Rosalind de Souza, Sant Andrew Wado. Wilfred Francis de Souza, João Paulo Rovado. Mary Che Fernandes, Fatima Wado.
रोहन सिक्वेरा मुंबई, मारिटा डिसूजा नीरमर्गा, एग्नेस लसरादो बिजई, ध्रुति बिजई, एग्नेस लसरादो बिजई, जॅन्सी क्रास्ता नंतुरू, स्टॅन्सन डिसूजा त्याच्या 13 वर्षाच्या जन्मदिसा संदर्भार देवाकर गंजावनो, स्टेल्ला फुटाडो आणि कुटामो होली फॅमिली वाडो, रोनाल्ड डिसूजा सेंट सेबॅस्टियन वाडो, फेल्सिरोगो इन्फंट मेरी वाडो, ऑलविन डिसूजाच्या 30 बसोत मागंक विनाती कला होली क्रॉस रोडो, तेरेसा इटा आत्मिया शांती मगोनु फ्लोरिन मेनेझस सान थॉमस वाडो, आल्बर्ट आणि ब्रिजिट लोबोच्या आत्मिया शांती मगोनु लेटिसिया डिसूजा किन्नी गोळी, रेजिना डिसूजाच्या आत्मिया शांती मगोनु प्रवीण सुनीता डिसूजा सान थॉमस वाडो, डॉल्फी मचादोच्या आत्मिया शांती मगोनु लिजविन फर्नांडिस सान सेबॅस्टियन वाडो, रेमंड डिसूजाच्या आत्मिया शांती मगोनु मारिया डिसूजा पंपी, पीटर लिल्ली आणि शांती यांच्या आत्मिया शांती मगोनु रोझलिन डायस सांत आंद्रू वाडो, एंजेलिन पेरेरा याच्या पहिल्या वर्षाच्या मरणाच्या उगडासाक आत्मिया शांती मगोनु त्याच्या कुटुंबाची सांत जोसेफास वाडो, एंजेलिन आणि मॅग्डलिन पायस यांच्या आत्मिया शांती मगोनु फ्लोरिन डिसूजा सान लॉरेन्स वाडो, फादर लॉरेन्स पिंटो आत्मिया शांती मगोनु मोली पिंटो एंटनी गड्डे, कुटुंबान सरली आत्मियांक शांती मगोन मिस्तिदात एडन लेरोन अल्मेडा सान सेबॅस्टियन वाडो, तसबरी लॅन्सी डिसूजा नीरमार्गा हांचे सांगता आमच्या जिवितांत सुमयान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्गान दिवया आनी आमची सर ते सवा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सुमयाक आमी भेटोवन दिवया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणी आमी वांटो घेवया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुमयान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सुवे आसू. प्रिसती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो, आज पवित्र सभा जेजू सोसीस बर्तोलेमेव हाका आनी एक नांव आसा नतनायल हाची परब आमी आचरण करता. जेजून ताका करू इस्रायलकार म्हणून आपयलो आणि जेजून ताका म्हणलें हाचे लागीं खापाट पोन्ना. ताचे विशांत सडीत आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळना जाल्यार जेजूची उतरां ताचे लागीं खापाट पोन्ना म्हणटा आसतना ताचें जिवीत कशें आसलें म्हणून आमी समजून घेवयेत. आनी त्या शिसाने ताचे सगळे जिवीत सोम्याच्या मोगा खातीर समर्पण दिलें. सोम्यात ताणें ताचें जिवीत मांडून हाडिल्लें. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, बर्तोलेमेवान सोम्याचो मोग केलो आनी ताच्या जिवितांत शांती समाधान ताणें आपणायलें. तर आमच्या जिवितांत त्याच सोम्याचो मोग करूंक होसीस आमकां आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. मिसाचें बलिदान फवत बरी बेडोवचे खातीर आमच्या पातकां आमी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पत्की सरपुदेदार देवाक आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनांचे तोंडार उसारून वायट धोरणांनी बरी सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच पावली सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या तरी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपुदेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो.
आणि शांती राजा इष्टान सोसारी सर्वेस्परा देवा जगीच्या राया सर्वोद्वेगा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता वैभवापासून आम्ही तुका वापरता तुम्ही जेजू ख्रिस्ता बापांचा एकटा सुद्धा तुम्ही देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाताळता आमची देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता You're close to Prophet, you're close to Vishwa, you're close to Parameshwar. प्रार्थूया सर्वेस्परा तुझ्या धर्मनुदा मागे मुतबातुने वडा बावाटान तुझ्या पुताक आपल्या सेवेदान मानून घेतलो आणि सगळ्या काळजान तसो पाटलाव केलो ताचे विनवणेन आणि मजतीने तुझ्या पवित्र सभेचे देखी वंत ख्रिस्ती चिन्हे उरवी सगळा ख्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सर्वंदार म्हूण वळखूंक आणि तसो पाटलाव करूंक फावो म्हूण मागता आमच्या सुमियान तुझ्या बुधा जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करू दे तुझे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि रासवट चलयता ससनाच्या ससना उक्डपण पुस्तकांतले वाचप देवदूत आमोदला एकल्यान मुजे सरशीन येवन म्हळें ये आनी हांव तुका शेळयेची पतीन जावची होकाल दाखयता आनी आत्म्याच्या बळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराच्या ताळवेर व्हेलो आनी थंय तावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें सगळ्या वयलें देवा तावन तें देंवून येतालें देवाच्या महिमेन तें सगळेंच परजळतालें ताचो परजळ एक भोव मोलादीक माणका सारको तळतळीत वज्रा सारको दिसतालो त्या शहराक रुंद आनी उबार पागोर आसलो ताका 12 दारवटे आसले आनी एक दारवट्या सरशी एक देवदूत पारोत करूंक दवरलो इस्रायलाच्या 12 कुळ्यांची नांवां त्या 12 दारवट्यांचेर कांतयिल्लीं उदेंतीचे कुशीन 3 दारवटे उत्तरेक 3 दक्षिणेक 3 आनी अस्तमेक 3 शहराचो पागोर 12 बुन्यादीचेर बांदलो ताचे वयर शेळयांच्या 12 धर्मदूतांची नांवां बरोवन घाल्लीं देवाचें उतार हें
वस्ती करो कोणाक पावो मिस्त्री देवा सुपूत तू इस्रायल सो रायतो सर्वेस पोराजय सर्वेस पोराजय सर्वेस पोराजय जय सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो तुझे सोवे आसो जवाम परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोव्या तो वळू फिलिपाक नाथनायल मेळ्ळो आनी फिलिपान ताका म्हळें मोइशेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवादियांच्या पुस्तकांनी जाचे विशयांत बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळा नजरेतसो जेजू तो जुजेसो पुतू नाथनायलान जाप दिली नजरेतसो तें तावन कितें बरें येते फिलीप ताका म्हणालो ये आनी पळय आपणा सरशी येतेल्या नाथनायलाक पळोवन जेजून म्हळें पळया एक खरो इस्रायेलकार हाचें कसलेंच खापाट ना नाथनायलान जेजूक विचारलें तुका कशी म्हजी वळख जेजून ताका जाप दिवन म्हळें फिलिपान तुका आपोवच्या आदी अंजुराच्या रुखा मळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो नाथनायले ताका जाप दिवन म्हणालो मेस्त्री तूं देवाचो पुतू जेजून ताका म्हळें अंजुराच्या रुखा मळांत हांवें तुका पळयलो म्हणून हांवें म्हळें देखून तूं सत म्हणटाय हाचे प्रासवर थिंगडी तांदूं देखतलोय आनी उपरांत तो म्हणालो सदसे हांव तुमकां सांगता सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशाचेर देवाचे दूत सडलेले देवलेले तुमी देखते
देवाची उदरे हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक तरणाटो आसलो आनी ताच्या जिवितांत ते काळो कोत्त म्हूण सांगीत. म्हणजे जायती सुलवणी ताणें अनुभव केल्ली, बेजाराय ताच्या जिवितांत आसली, कंत ताच्या जिवितांत आसली, एक सुरपण ताका जिवितांत ताणें जायतो अनुभव केल्लो. आनी असलो तरणाटो एक फावटी मदर तेरेसा लागीं वेता आनी म्हणटा, मदर, म्हज्या जिवितांत हांव खंय गेलो जाल्यार काळो कस म्हाका अनुभव मेळटा. कितले प्रयत्न केल्यार हो काळोख म्हज्या जिवितांत हांव न्हू पयस वचना, हो काळोख म्हज्या जिवितांत हांव न्हू पयस वचना म्हणटा. देखून मदर तेरेसा ह्या तरणाट्याक जाप दिवन म्हणटा आनी ताच्या तरणाट्याच्या हातांत एक वात दिता आनी ती वात दिवन म्हणटा, ही वात तूं घेवन वच त्या काळोखाच्या कुडाक. ही वात पेटल्ली वात घेवन तूं वच त्या काळोखाच्या कुडाक म्हणटा. तरणाटो घरा वेता, काळोखाचो कूड वात पेटयता आनी कितें ताका अनुभव जाता पळया. तस तरणाटो दुसरे दिसा फाटीं मदर तेरेसा लागीं येता आनी म्हणटा, हांव ती वात पेटल्ली वात काळोखाच्या कुडाक घेवन वेता आसतना हांव गेल्ल्या जाग्यार काळोख पयस वेतालो आनी उजवाड थंयसर मेळटालो. ती पेटल्ली वात घेवन येता आसतना काळोख पयस जातालो आनी थंयसर उजवाड म्हाका मेळटालो. आनी मदर तेरेसा म्हणटा, मुगाळे बाबा, तूं एकलोच गेल्लो जाल्यार त्या काळोखाच्या कुडांत थंयसर काळोखूच आसतो आसलो. तूं एकलोच गेल्लो जाल्यार थंयसर काळोखूच आसतो आसलो. पूण ती वात तुजे सांगाता तूं घेवन गेलोय, उजवाड तुजे सांगाता तूं घेवन गेलोय, देखून थंयसर तुका उजवाड मेळ्ळो. देखून उजवाड जावन आसच्या क्रिस्ताक तुज्या जिवितांत तूं घेवन वचू, खंयसर तूं वेता पळय थंयसर तुका उजवाड पळोवंक मेळटा. वय मोगाळे भावा भयणीनो, सबारपणी आमच्या जिवितांत जेजू म्हणलो तो उजवाड घेवन हांव गेलो जाल्यार खंयच्याय काळोखांच्या संदर्भांत हांव उजवाड पळोवंक शकता. कसल्याय आखांत वेळार, भिरांत वेळार, सलवोने वेळार तो क्रिस्त म्हणून म्हजो उजवाड म्हणजे सांगाता आसा जाल्यार खंयच्याय काळोखाक थावन हांव जिखोवन उजवाडांत जियोंक शकता. मुगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी आचरण करचें फेस्त सांत बार्थोलोमेव, जेजूचो सीस. आनी हाच्या विशयांत आमी पळयलें जाल्यार ताणें ताच्या जिवितांत इतलेंच केल्लें. ताचें जिवीत जेजू वरवीं तें उजवाडाचें जिवीत जालें. जेजू आसले वरवीं तो काळोखांत थावन पयस सरन उजवाडांत जियोंक शकलो. बार्थोलोमेवाक आनी एक नांव नाथनाएल, तो जेजूचो सीस. आनी जेजून ताका खरो इस्रायेलकार म्हणलें आमी आयकलें. शुभ वर्तेंत आमी पळयता जेजू ताका ताचें तें खापाटपण ना म्हूण सांगता. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, कित्या पासून तूं जेजू ताका खापाटपण ना म्हणटा? फिलिपान नतनाएलाक जेजू सरश्यां पोवन हाडलें. कित्याक? फिलिपान जेजू तें जिवीत देखलें. तो क्रिस्त म्हण तो समजलो. देखून वचून हाडे पळय क्रिस्त आसा, क्रिस्त म्हाका मेळ्ळा, तूं ये आनी पळय म्हूण सांगता. आनी नतनाएल येताना जेजूक भेट्टा आसतना जेजू पळया ताका सांगता, तुवें फिलिपान तुका आपोवचे पयलेंच अंजुराच्या रुखामणान तुका हांवें पळयलें. पूण पवित्र पुस्तक खंय सांगना अंजुराच्या रुखामणान नतनाएल आसलें जेजून पळयिल्लें म्हूण. तर मोगाळ भाव भयणीनो, अंजुराच्या रुखामणार आसतनाच तुका पळयलो म्हणल्यार अर्थ कितें? अर्थ कितें म्हळ्यार जेजू म्हाका पळयोनच आसता. म्हज्या जिवितांत घडचे हर एक घडीत जेजूच्या
नदरेतावन पयस आसना ते देवाचे योजने देखून नातनायले कापाटी मनीस नाही म्हणून सांगल्या की करो इस्रायलगार म्हणून सांगल्या की आणि अंजुराच्या रुका म्हणून तुका पळयला म्हणल्या की संबंध सांगल्यार नातनायले ताचे जिवीत कशें आसलें म्हणून जेजू आमकां उक्तें करून सांगता. एक कापाटपण नातलो मनीस, डोंगी करनातलो मनीस, मोज करनातलो मनीस, हांवें ग्रेस्त जावचे खातीर हेरांची तकली कातरतात पळया तशें करिनातलो मनीस, देवाच्या मोगान आनी एकामेकाच्या मोगान बोललो मनीस नातनायल. देखून मोगाळे भाऊ भयणीनो जेजू सांगता अंजुराच्या रुखा म्हणून तशें हांवें तुका पळयलो. आमच्या जिवितांत पळया सबार बडी हांव कोणाय कितें सांगतले बरी सबार संगती करता न्ही गे, कोणाय की कळनातल्या बरी लिपोवन करच्यो सबार कामां आसात, पूण उडास आमी दवरूंक जाय देवाच्या दृश्टीत हांव ताच्या नदरेत हांव लिपोवन दवरूंक कितेंच साधना. कित्याक अंजुराच्या रुखा म्हणून ते नातनायलाक जेजून पळयला फिलिपान आपयच्या पयल्याच तेच बरी आमच्या जिवितांत घडची हर एक गडितां देवाच्या योजना प्रकार जातात. तर मोगाळे भाव भयणीनो हो सीस जेजूच्या मोगान भरलेलो जेजू फाटलाव तो करता आनी ताचें सगळें जिवीत सुम्याच्या सुवार्ते खातीर समर्पण दिता. ताचे मिसांव आमी पळयलें जाल्यार प्रतीक जावन युथियोपियांत, मेसोपोटोमियांत, पार्थियांत आनी लिकोनियांत ताणें मिसांव ताणें केल्लें. सुवार्थ ताणें शुभवार्थ ताणें परगट केली आनी चरित्रेकार युसेबियस ऑफ सिझेरिया आनी सांजरो म्हणटा दुसऱ्या शतमानांत तो भारताक आयिल्लो आनी कल्याण म्हणल्या जाग्याचेर थंयसर ताणें सुवार्थ परगट केल्ली. उपरांत आर्मेनियांत तो सुवार्थे खातीर मार्तेर मेलो आनी चरित्रकार म्हणटात ताका जिवीश मारच्या पयलें ताची गोमटी कातरच्या पयलें ताची खात काडन ताका शिक्षा ताणें दिल्ली, ताच्या उपरांत ताचे तकली ताणें कापली. तर मोगाळे भाव भयणीनो ह्या दिसाक आमी आज मान करता आसतना ताजो उगडास करता आसतना आमच्या जिवितांत आमी समजून घेवया जेजू म्हणल्या उजवाडाक आमी घेवन वचत जाय. तेन्ना आमी खंयच्याय भियेना. बर्तोलोमेव कशें जेजूक ताच्या जिवितांत घेवन गेलो, मोरण ताच्या जिवीत आयल्यार तो भियोंक ना, धैर्यान ताणें फूड केलें. तेच बरें आमच्या जिवितांत येवच्या सर्व गडितांनी जेजू म्हणल्या क्रिस्ताक उजवाडाक आमी घेवन वचूंक शिकया. आमच्या जिविताचे हर एक योजने सुम्याच्या उतरा प्रमाणे जावंक तसोच जेजू आमकां कृपा दिवन दी म्हणून आमी मागया. ಪಾನಂಕು 126 126. भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर पोदिदा देव बाबाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागाते. बलिदान आपल्या महिमेक आमच्या पवित्र विचाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रितीच्या बाबा तुझ्या पुतान धरलेली चिमिदाची वाट आपली करून बागेवंतलो समनीत वंपलेल्या कोवाच्या खणापरी आपल्या जिवाची या संसारात पर्वा करिनासतना
रिक्त साक्षांच्या मरणावरवी महिमे वचलो आणि पवित्र सभेक शुभम पीक दिवंक पावलो. ह्या समानान आमी संवसाराच्या सुरवाते पासून आमचे जिवीतांत काम मेळोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारव्या. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्विदार आणि सस्नाचा देवा सर्व काळे आणि सर्व ते जेसू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी आम्ही तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंत लॉरेन्स आणि बर्तोलेमो तुझ्या रक्त साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी सोलोन आणि आपले रगत वारून तुझे विचित्र पदवी दाखयली. हे बरे तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आणि अशें आमच्या अस्खतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्ण परसळटा. देखून सगळींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा क्रिस्त पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडू आणि रगत आपले कुशीने कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उदक घेतलो तुका दिन वासूंक म्हणलो तो आपल्या हास्यान दिलो आनी म्हळें हो तुमी समीच घेयात आनी खायात. ही म्हजी कुडू तुमच्या पासून समार्पणची. तेच परीचे बंदरस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान वाचलो ती आपल्या हास्यान दिली आनी म्हळें तुमी समीच घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि ससनी कारराचे हे रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पासून आणि समेस मनशा पासून ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा कराते. बाबा तसो गुट परगटुया.
बापा जेजूच्या मरणास आणि पुन्हा जिवानपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता मनी वची विदास मुनो आणि सदवनेची काळच तुका समाधी तुझे मुखार येऊ आणि तुझी सेवा करून आमकां फोव केली देखून आम्ही तुका देन मस्ताव आणि तुझी कुडाने रग सेवतेल्या आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रती माता सर्वेस पराक्य बरी तुमी चेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे यासके वर्ग बराबर तिका प्रतिमगान वाडे पुन्हा जिवानपणास बरुस धरून मेल्यान ती आमच्या भोवणीची कपूत कर तांकां आनी तुजे सगळेन मेल्ल्या समेस सांग तुजे परसळीत मुखामळ पडें फाव कर आमा समेसांची दया कर म्हूण आमी मागता अमक्वार मरी देवाची माये संगती ती सपती भगेवान सुसे भगेवान धर्मदूताम भगेवान बर्तलोमेव भगेवान लॉरेन्स भगेवान आंतोन भगेवान स्वामरी वियानी आणि सर्व कडे तुका मान बल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गोंग आमकां फाव कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे सुवरवी त्याचे सुसंगता त्याचे येसुतै पवित्र आत्म्याच्या एक पोना सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनने वैभाव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदरची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन निर्गिवन म्हणूया आमच्या बाबा संगीता तुझे नाव गोविंदाव तुझे राज कायम तुझे खुशी सदां आमचो दिसपटो ग्रास संकाती आणि आमचे प्रार्थना तुझ्या पाता बगोस आणि पाताळी प्रगतीका सर्वेस्परा सर्वाइटन आमकां निवारे दय करून याचे विधान दे सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे अंबाग आणि आमच्या सर्वंदर जेजू ख्रिस्ताचे येणे बरोशानच रेक तेल्याक आमकां तुझे उदार ककुळतेने सर्पात कांटी सुरे आणि सर्व आखांतांतली वाटाय समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या दंद दामळे तुमकां शक्ती दवरता म्हजी शक्ती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुझे कुशप्रमाणे तिका शांती दी अनेक वडान सांबाळ तुमची येताय आणि रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सोबे आसो माय मोग सुगुत जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणात आपोने मेळ्ळ्यान ती सुभागी देवचे भाग म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली ಪಾನಾಂಕು 185 185
आमच्या जाग्यार आमी बसयां नीट आमी बसयां आमच्या हात आमी आमच्या पांयाचेर उक्ते दवरया दोळे आमी धांकया म्हजो जेसू म्हजो गुळी म्हज्या काळजांत आयला कितें व्हर बाग म्हज्या सुमयान म्हज्या काळजांत येवचें कितें व्हर तें बाग म्हज्या सडवंदरान म्हज्या काळजांत येवचें कितें व्हर तें बाग त्या सडवंदराक म्हज्या काळजांत स्विकार कर म्हजें जिवीतच जेजू जावचें जेजूक आमी अर्गां दिवया जेजू म्हज्या काळजांत आयिल्ल्याक तुका हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजांत आयिल्लो तूं सदांच म्हज्या काळजांत राव देवाच्या उतरां मुखांत रे सुमया तुवें म्हाका सांगलां म्हज्या जिवीतांत जेजू क्रिस्त जावन आसच्या त्या उजवाडाक सदांच हांवें घेवन काळोख पयस करूं जेजू उजवाड जावन आसच्या सुमया म्हज्या जिवितांत सदांच राव म्हज्या जिविताचो काळोख सकळी तूं पयस कर नाजाल्यार हांव म्हाका कशें त्या अंजुराच्या रुखा मळांत तुवें पळयल्लोय तेच बरी म्हज्या जिविताची हर एक घडी तूं पळयताय सुमया म्हज्या सांगाता तूं राव तुज्या पवित्र म्हज्या सत्येन तूं म्हाका आंबर म्हज्या जिविताचे कश्ट आकांत बिरांत पुरा पयस कर म्हणून आमी मागया प्रार्थना देवा सर्व लोकांच्या बापा सर्व लोकांक तुजी आनी तुवें धाडलेल्या जेजू ख्रिस्ताची वळख दिवचे खातीर जेजूच्या पुण्या कणयाचनेक पाळो दिवन धर्मदत्त देसा देसांनी गेले आमच्या काळाच्या मनशाक दीस बरी खबर दिवंक आमचे मदल्या साहित्या सणां कापून गांवां गांवांनी धाडे आनी ससनाचे जिवे दितल्या ह्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पडून ताका बळ दे हे आमी मागता तुज्या पुताचे सुचे नावी देखून बोसा भौमिनो या नव्याच्या मिसान आमी भाग घेतले आराधना आमी केले आता या भक्तीपणाचो निमाणो भाग सालावरसाचे नवेन आमी करया आयचे भक्तीपण पात्राप जावन आसा आमचोच याजाक आमच्या फिरकेजेक नव्यान आयिल्लो फादर पीटर गोंजाल्वीस दिसकलो असो नवो प्रिंसिपल आज हे भक्तीपण ताणें पयले पटी हांगासर चलोवन व्हेले ह्या फुडें आमचे सांगाता ते आसतले आमच्या फिरकेजेन इस्कॉलान सेवा दितले तांचे सेवेक आमी बरें मागता आनी तांची आत्मीक सेवा आमकां सदांच लाभो दी म्हूण आमी आशेता तांचे पसत आमी मागया आयच्या नोवेनाची अर्गां पटोवणी त्या सामा वचून सांगता आयका
एकल्याक बऱ्या रितीन तो परगांवा पावोंक वचोंक फोव केलें देवाक तो अर्घ दिता एकल्याक हें बरें काम फोव जालां देखून देवाक तो अर्घ दिता ते गांक बरी सेरीक जाले पसून देवाक अर्घ दितात एकल्याक मतीक समाधान मेळ्ळां देवाक अर्घ दितात सौगंधांनी तांणी मागलो प्रत्येक उपकार मेळ्ळेले पसून देवाक अर्घ दिल्यान चार जाणांक परगांवांत तांणी आशिल्लें काम फोव जालां देवाक अर्घ दिल्यान सौगंधांक आमाल पिवणे वचून घरांत बरी जिणेजी येतात ती कुटुंबां देवाक अर्घ दितात 5 सणस बाळंतेर सुखासायन जाला देवाक अर्घ दितात तशेंच एकल्याक तांणी आशिल्लें मोतीचें समाधान मेळ्ळां घरांत समाधान आयलां देवाक अर्घ दितात हे उपकार हांगासर आमच्या भाव भयणींनी तांकां मेळिल्ले उपकार तांणी सांगल्यात आमकां जायत्यांक जायते उपकार हांगासर मेळटात एक घडीभर आमचे हात उबारया आनी सरीसपरा देवाची आमी स्तुती करया आमच्या स्तुती सिंहासनाचेर सरेस्पो देव बसोवन दी आनी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून दी आनी कितें जायते आमचे ते आसात ती जारी करून दिवन मागया अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू ओपलाप तुका सुमयान जेजू तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू आराधना तुका सुमयान आराधना तुका सुमयान जेजू तुका सुमयान मान तुका सुमयान जेजू जेजू तुका सुमयान वंदन तुका सुमयान जेजू जय तुका सुमयान जय जेजू जय तुका सुमयान जेजू सुमयान जेजू सुमयान जेजू आमच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत आमच्या या फिरगस कुटुंबांत आमच्या या फिरगस कुटुंबांत सालोरांच्या भक्तीच्या जिवितांत या मुर्देच्या भक्तीच्या जिवितांत जायते जपान केल्याय उपकार फोव केल्याय उपकार फोव केल्याय विडा गुण केल्याय बरें काम फोव केलाय भुरग्यांचे देणे दिलाय भुरग्यांचे देणे दिलाय कुटुंबांत समाधान दिलाय कुटुंबांत समाधान बरी दिलाय भलायकी दिलाय भलायकी दिलाय मतीक समाधान दिलाय मतीक समाधान दिलाय उपकार आमकां फोव केले खातीर आमी तुका अर्घ दिता आमी तुका अर्घ दिता तुका जेजू अर्गां तुका जेजू ओपलाप तुका जेजू तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधना तुका जेजू मान तुका जेजू मान तुका वंदन जेजू तुका जेजू वंदन तुका जय जय जेजू तुका जय जेजू जय तुका Praise जेजू the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan अर्गां जेजू ओपलाप जेजू स्तुती जेजू आराधना अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या कारजा अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू कारजा ओपलाप दिता जेजू ओपलाप दिता जेजू ओपलाप दिता जेजू म्हज्या कारजा ओपलाप दिता जेजू ओपलाप दिता जेजू ओपलाप दिता जेजू कारजा त्या समावासून सांगता एकल्याक बऱ्या संस्थांत काम मेळचें पासून एकलो घर सोडून गेल्लो घरचो सांदो घरा पाटी येवन कुटुंबाची मागतात दोगांक तांचेंच म्हणलें स्वंत घर बांदून फोव जावचें पासून एकल्याच्या घरांत समाधान येवचें पासून सौगंधांना बऱ्यो सोयरीक्यो फोव जावन तांचे खाजार जावचे पासून दोगांक पोटाच्या केजींत जीक मेळचें पासून एका तरणाट्यान पियोवणें सोडून काम करून आवय बापायक बरें करून घरांत पळोवचें पासून तेगांच्यो सर पिडा शिडा गुंजोवचे पासून एकल्याची कॅन्सर पिडा सोसूंक ताका कुरपा मेळचे पासून एका स्त्रियेन घरांत कुटुंबाच्या संद्यां कडेन माय मांवा कडेन माया मोगान जियोवचें पासून सौगंधांना बरें काम मेळचें पासून एकल्याच्या जाग्याची केज बऱ्या रितीन इत्यार्थ जावचें पासून एकल्याच्या फ्लॅटाक बरी पार्टी येवचें पासून एकल्याच्या फ्लॅटाक भाड्याची पार्टी येवचे पासून एका कॅन्सर स्त्रियेक तिच्यो सर पिडा गूण जावचे पासून दोगां जाणांक ताणें म्हाका प्रत्येक उपकार मेळचे पासून एका भावान आमाल पिवणे सोडून घरांत समाधानान जियोवचे पासून दोग जाण तांच्या प्रत्येक तेसां पासून मागतात परगांवांत एक विजिटींग विजार आसा तांकां काम मेळचें पासून परगांवांत आसलो एकलो भाव ताच्या बापाय पासून ताणें प्रत्येक रितीन मागोवंक विचारलां एकल्याक ताच्या घरांत शेजाऱ्याच्यो दोशी आसात त्यो रावोवंक दोगांक तांच्या प्रत्येक तेसां पासून एकल्याक मतीक समाधान मेळचें पासून हांगासर आमच्या सालोरसाच्या श्रायणा कडेन पडिल्लीं तेसां मातर थोड्यांनी आमचे लागीं प्रत्येक रितीन आमकां मागा फादर म्हूण सांगलां तांचें नांव हांव सांगतां तांचे पासून आमी मागया सिंथिया रॉड्रिगस
मतीची पिडा गूण जावंक मानसीक रितीन कश्ट जाता तिका बरें जावं केवीन म्हणल्यार बरें काम मेळोवंक मारिया म्हणल्यार बरी भलायकी मेळोवंक एलोशियस आनी आमाल पिवणे सोडून घरांत समाधान जियोवचे बसत लिजा ग्रेस बऱ्यो सोयऱ्यो तांकां मेळोवन काजार जावचे बसत रॉडनी कॅस्टिनो बरी भलायकी मेळचे बसत राफायल रोड्रिगस वर्टिगो गूण जावचे बसत सिसिलिया मोटे बिल्डे सर तिच्या तेसां बसत डायना कुंदापुरा तिच्या सक्कट तेसां बसत दोग जाण तांच्या प्रत्येक तेसां बसत मागणें विचारतात एकल्याक मतीक टेन्शन आसा समाधान मेळोवंक मागोवंक विचारता मम्मी न्हू ही हांगासर केल्ली आमी तेसां कशें आमी देवाक अर्गां दिलीं तशें तेसां देवाक आमी समर्पीत करया अर्गां पाठोवणी आमी दिता देवाक आमच्या अर्गां पाठोवणीची गरज ना तरी आमी अर्गां पाठोवणी दिल्ल्या वेळार सरेस्पर देव आमकां ताची कृपा दिता आमच्या त्या समाताच्या समोर आमी व्हरया आनी आमकां आमच्या गरजांक पाव देवा मागीर आमचे हात उबारया आनी सगळीं त्या सवां देवा समोर आमी व्हरया मोगळा सुमयान जेजू आतां आमी आयकल्ली आमच्या भावा भयणीची त्या सवां सर गरजो तांची बेजाराय तांची पिडा शिडा तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर त्या सवां जारी कर आमची खुशी न्हय तुजी खुशी जावं अर्गां तुका जेजू तुका जेजू तुका जेजू आराधन तुका जेजू वरदान तुका जेजू मान तुका जेजू जय तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता तुका सर आमच्या काळजाची चिंतना मनांतली सर भोगना सुमया समोर आमी व्हरया आमच्या अर्गां पटोवणी आमची तेसां सालवणाच्या पांय थोडी दवर ताच्या नोवेनाची सुरवात करया सुरविलें गीत आमी गावया Santa Pagibon patyon bukta Naman tukang sabata Ani sadan sarvada सालोरेस लगी मागणे हे सैत्यवन सालोरेसा पवित्रच्या प्रधान सेवका आणि माटीराम वरते पात्रीने आणि भरोशाने आम्ही तुझे सरशी आयल्या दयेन आमची प्रार्थना ऐक आणि तुझे आमची आम्ही रूपीत करू आमकां आधार दी देवाची प्रजा सेवा करू आमकां प्रेरण दी देवातय आमचो वाट सदय आमच्या साध्या जिवनात भावार्था विरोधी ताण्याचेर करूंक आमकां संसद दी तवळ पवित्र आमी सोडून आमचो वाट करून आमकां बरें मोल दी दुबळ्यांतय पिडेस्तांतय आनी गतदारणांतल्यांतय उदार जावं आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमकां दाखय पवित्र युकरिस्तांतय आनी मागण्याच्या जिवनांत आमकां साक्षी कर कुसार केळयल्या जेजुतांत आमच्या तियेक आमी प्रेरण सोडून सरीच्या पासून वावरूंक आमकां बळ दी आमच्या युवसनांत काही पवित्र खांबे आनी महान शिल्पी जावं पडले अक्रिस्तांनी भावार्थान शेळयल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळची भावार्था प्रमाणे क्रिस्तांवची जियो आनी भावी मोल म्हणून सगळ्या देवाक वळखूंक आमकां फावो जावच्याक आमचे खातीर देवाची कर म्हणून आमी मागता आमीन आमच्या सरू पिडेस्तां खातीर आमी मागीर मदीक जावन आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमच्या समाजीन ते कोणी सकल म्हाका विनंती केल्या सकळां बसोत आमी मागया
Sumiaci navi am suata. Tane rozda sărgani sunca. Servis mortum Jesu viasu. Jesu viasu. Ratumia. सर्गींच्या बापा विविध तऱ्हांच्या दुखीक पिडेक गस्तावणी अडचणीक संपडलेल्या तै तुझे काळीज घेतले मोवाळ म्हणले तुझ्या बुधान विस्मिता करून दाखयला तेच बरी तुझ्या सेवाका सारे सान आपले चिनियानी मोरनान जायत्या जापा करून देश मोवळाई लोकांक दाखवून जायत्या पवित्र समेच्या गोपान वडून हाडली ताच्या विनवणेने आमचो भवार्थ वाडय आणि आमची विडा गुण करे आमच्या कुडीक आणि आत्म्याक भलायकी दी कष्टांतले विघ्नांतले आणि अनुमानांका निवार हे घडी आमी उसारल्यो आणि उसारीनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतरे हे उपकार आमकां कर म्हूण मागता जेसू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमा बसोत विनाती कर बगी बोललो रेसा सर पदवीदार देवा बगी बोललो रेसा कुजाच्या वळवळ्यांचेर सैत वरची सकत तुवें दिली आमच्या वायट वडण्यांस उजो पालवोंची सकत आमकां दी आमी बाबाटान जिवूंक आनी आमच्या जिवितान जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां करपा दी क्रिस्त आमच्या सुम्या मरेफा सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बापू आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमकां आशीर्वाद दी वसनियात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे परिस्थिती बरी जाता बरें आमचे मंगळाराचे नवें सेन्स सकाळी 9 वरार आराधन 9 ते 9:30 आनी 9:30 ते 10:30 पर्यंत मिसा वेळार त्या दिसाच्या वाचपाचो नियाळ आनी नवें आसतलें देखून हेरांकी सांगा हांगासर तोडोत्यम येस परी आमी नवीन मुखार चिंतला मागीर बदलावण जातना पयल्यांचे बरी 10:30 वरार बदलावण जातना तुमकां आमी तिळशिता बापाची आणि पुताची आणि पवित्र नावी आमेन.